फोण्या गणनाथ भवानी देवस्थान सिद्धपुरुष देवळाचो कलश स्थापन सुवाळो सुरू झाला। 16 फेब्रुवारी सावन धार्मिक कार्यावळींक सुरुवात झाल्या। गणनाथ भवानी देवस्थान सिद्धपुरुष समितीन पत्रकार परिषदेतल्यान कार्यावळीविषयी पुराय माहिती दिल्या। पळयात आम्ही खांडेपार हांगा भवानीच्या पवित्र परिसरात ही प्रेस घेवपाक कारण म्हणजे समस्त भाविकांक सांगपाक आणि कळोवपाक की हे आमचे भवानी सिद्धपुरुष देवस्थान ही वस्तू जवळ जवळ 1000 वर्षां पयलींची ती अत्यंत जीर्ण जाल्ली। सगळ्या महाजनांनी एकमतान ठरयलें की नवीन बांदची। श्री राजन पारकर हो बांदकाम समितीचो अध्यक्ष तांच्या अथक प्रयत्नांतल्यान आणि समस्त महाजनाच्या पाठबळान ही सुंदर सुबक वस्तू साकार जाल्ली आसा। तारीख 16 फेब्रुवारीच्यान धार्मिक विधी चालू जातले। तारीख 18 तारखेक आमचे मठाधीश श्री वामनाश्रम स्वामीजी हांचें आगमन जातलें। तांचो श्री गणेश देवस्थानात स्वागत समारंभ जातलो आणि 19 तारखेक 10:58 ह्या मुहूर्ताचेर परमपूज्य स्वामीच्या हस्ते शिखर कलश स्थापन जातलो। श्री गणनाथ श्री भवानी सिद्धपुरुष हांच्या वतीन आणि देवस्थानचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव सगळ्या भाविकांक नम्रतेची विनंती करता आनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावचें। हांव तांकां ह्या मंगल उत्सवाचे उदंड शुभेच्छा दिता आनी अगत्याचें निमंत्रण दिता। आमचे गणनाथ भवानी सिद्धपुरुष देवस्थान 1000 वर्सां पयलींचें पुरातन देवस्थान आसा। गोंय सरकारच्या पुरातत्व खात्यात 12व्या शतकात ह्या देवस्थानाची नोंद मेळटा। आमचे पयलींचे देवूळ सामकें जुने जाल्ल्या कारणान आमी ही नवी सुंदर सुबक वास्तू उबारल्या आणि ताजे कलशारोहण आणि देवता प्रतिष्ठापनाचो सोहळो फाल्यां 16 तारखेच्यान 16, 17, 18, 19 हे 4 दीस मोठ्या दिमाखान हांगा साजरो जावपाचो आसा। हांव गणनाथ देवस्थानचो सचिव सगळ्या भक्तांक भाविकांक महाजनांक विनंती करता की तांणी ह्या सोहळ्याक मुजरत हाजीर रावचे आणि देवतांचे तशेंच आमचे जे परमपूज्य स्वामीजी येवपाचे आसा वामनाश्रम स्वामीजी तांचे आशीर्वाद घेवचे आणि ह्या ऐतिहासीक क्षणाचे साक्षीदार जावचे। आमच्या अध्यक्षान आणि सेक्रेटरीन तुमकां सगळी सविस्तर माहिती दिल्ली आसा। हांव तुमचे कडेन मागता स्पेशली प्रेस मिडिया तुमची चड देव बरें करूं आणि ही पळय आमी अध्यक्षान आणि सेक्रेटरीन मेसेज दिल्या ती सगळ्यांक सर्क्युलेट जावची आणि सगळ्या भाविकांनी ह्या ऐतिहासीक क्षणाचो लाभ घेवचो। जय श्रीराम। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।